प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसती म्हणटा आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 8वो विसवोर वोड 18 ते 22 पर्यंत Matthew chapter 8 verses 18 to 22 आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपणा भोंवती लोकांची खेट पडून जेजून दोर्याचे पेळे थोडी वसूंक लायली. एका दोन शास्त्रान लागीं सरून ताका म्हणले, गुरुजी, तूं वेशी थंय, हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. आनी जेजून सांगले, कोल्याक दोळी आसात आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्याक न्हिदूंक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेकोवंक खंयसर सुवात ना. ताच्या शिसांतल्या आनीक एकल्यान ताका म्हणले, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापाक मातयेक लावून दी. जेजून ताका सांगले, तूं म्हज्या फाटल्यान ये, आनी मेल्यांत ताणी आपल्या मेलेल्यांक मातयेक लावून दी. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां जावचे आसले ते जेजूचे पाटलादार जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, गुरुजी, हांव तुजेशी हांव तुजे बरोबर येवपाक तयार हा, हांव तुजो पाटलादार जावपाक तयार हा, हांव तुजो शीस जावपाक तयार हा. आनी भाव भयणीनो आयज जेन्ना आनीक असो शीस येता जेजू कडेन म्हणटा, तो म्हणटा पयलीं म्हाका वचोन म्हज्या बापायक मातयेक लावून दी. तो कितें म्हणटा? पयलें म्हाका वचोन म्हज्या बापायक मातयेक लावून दी. म्हणजे कितें? तो जेजूचो शीस जावंक सोदतालो, तो जेजूचो पाटलादार जावंक सोदतालो, पूण ताचो पाय मातये पिरायेर आसलो. तो म्हाका दिसता अंथरुणार पडलेलो घरा आसलो आनी तो जेजू सांगता, जेजू म्हणटा, हांव तुजो पाटलादार जावंक सोदतां, हांव तुजो शीस जावंक सोदतां, पूण आतां म्हजो पाय मातसो म्हातारो जाला, ताजो म्हाका कुयदाद करूंक जाय, ताका जेवण दिवंक जाय, ताका वखदां दिवंक जाय, केन्ना बरो ना जाल्यार दोतोरा कडेन व्हरोंक जाय, ताका जेवण दिवंक जाय, सगल्यो वस्तू म्हाका करूंक जाय. म्हणटच आतां हांव खूब हे वावरान बोल्लां, हे म्हज्या पायच्या कामान हांव बुडलां ह्या कामान, देखून तुजो पाटलादार म्हज्यान जावंक जायना. पूण ज्या दिसा म्हजो पाय मोडटलो, ज्या दिसा तो ह्या संवसारांतलो वेतलो, त्या दिसा हांव येवन तुजो पाटलादार जातलो. भाव भयणीनो, तो सांगता जेजूक की जेजू म्हजो पाय मेल्या उपरांत तेन्नाच की हांव तुजो पाटलादार जातलो, तेन्नाच हांव तुजो शीस जातलो. तितले पर्यंत म्हाका ह्या संवसाराचें काम करूं दी, म्हज्या पायचो कुयदाद करूं दी. जेजू नको, देव नको की आमकां आमचो पाय माय हा म्हणून, आमची भुरगीं हा म्हणून, आमचे सगळ्यांचे संवसाराचें काम म्हणून तो नको. तो देव, तो सगळें जाणू. पूण आमी भाव भयणीनो आमी देवाक सांगता की जें देवाक ऑलरेडी कळ्ळें आहा, देव जाणो सगळें, पूण आमी ताका सांगता, सायबा आतां हांव तुजो पाटलादार जावंक पावचो ना, आतां तुजें उतर परगट करपाक म्हाका जावचें ना, कित्याक आमी देवाच्यान हुशार जाता. आमी देवाक सांगूंक सोदता की तूं आतां म्हाका एक सांगताय, म्हजे कडेन 10 कामां आहात करपाक, म्हाका हा म्हजीं भुरगीं पळोवपाक, म्हाका हा म्हजें घर पळोवपाक, म्हजीं भाटां बेसां आहात, म्हजी पाय माय आतां म्हातारे पिऱ्यार पावल्यान, म्हाका तांचो कुयदाद करूंक जाय, म्हाका हें तुजें काम सांगताय तें म्हाका तूं वचोन देवाचें उतर परगट करपाचें, हें म्हाका तूं सांगिनाकाय सायबा. जेन्ना फ्री जातलो, जेन्ना म्हजो पाय माय मोडटलो, भुरगीं व्हडलीं जातलीं, ताचें काजार जातलें, जेन्ना हांव म्हजी सर्विसीर रिटायर जातलो, तेन्ना हांव येतलो. ह्यो सगल्यो वस्तू आमी देवाक सांगता. भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमकां आपयता, तो आमी समजता की तो आपयता कोणाक, जो कोणाक बेकार पडला, कोणाक काम ना, तांकां आपयता. अहें गाय ना भाव भयणीनो. जो कोण आपल्या कामार काम करता, जो कोण खरीत भाशेन आपल्या कामार आसा, जो कोण आपलें काम करीत आसा, जो कोण आपलें सगळें मन दिवन थंयसर काम करता, त्याच मनशाक देव आपयता. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, खूब लोक ह्या संवसारान बेकार उरला, कांय करिना, सगळे आपल्या संवसार सगळो वाडयला, सगळें पाड घाला
आपले सोरो पियाला, मडको खेळला, बायलां बरोबर भोंवतात आनी आतां आपले सगळे निसंटन करून आतां ती आपली बसल्यान आनी कितले पाडी आमी समज की देव असल्या मनशांक आपयता. वय देवाची काकूट आसा, तो असल्या मनशांक आपयता, असल्या मनशांक आपल्या राज्यान भितर सरोंक दिता. पूण भाव भयणीनो, आमी जेन्ना देवाची काकूट घेता, आतां आमी हो मोग आमी आपणाक जाय, वो देवाचो मोग आमी आपणाक जाय, वो देवाचो मोग, देवाचे उतर शिकोवन देवा बरोबर संबंध घट धरून आतां आमचो संबंध देवाशी घट जावंक जाय. पूण कितले पाटी कितें जाता, जेन्ना आमी सगळे पाड घालता, आमचे सगळे निसंटन जाता संवसारान, कित्याक आमी असले वायट जिवीत जियेला, तेन्ना आमकां देव मेळटा. देव आमचे कडेन आमचे कडेन आमी तेजे उपरांत घेता आनी देवाचे उतर परगट करूंक लागता. आमी सोचता की देवाचे उतर परगट करतले आमी. भाव भयणीनो, आमचो संबंध जेजूशी घट जावंक जाय. आमचो संबंध जेजूशी ताजे उतरा वरवीं घट जावंक जाय. पवित्र आत्मा आमकां शिकोवंक जाय. जेन्ना आमी घट जाता, खरें आमचो संबंध घट जाता, तेन्ना की आमच्यान भायर वचोन हे जेव्हा देवान घडलां आमच्या जिवितान, हे आमकां शिकयलां, ते आमी वचोन सांगूंक जाय. आयज जेजू कितें म्हणटा त्या मनशाक, जो म्हणटा जेजूक ताका तो जेजूक सांगता, तो म्हणटा पयले म्हाका वचोन म्हज्या बापायक मातयेक लावून दी. जेजू ताका कितें म्हणटा, तूं म्हज्या फाटल्यान ये आनी मेल्यांक तांणी आपल्या मेलेल्यांक मातयेक लावून दी. म्हणजे कितें, जेजू म्हणटा तूं तुज्या पांयचो कुयदाद करतलोय आनी म्हज्या फाटल्यान येवचो नाय. हांव तुका सांगता, मेलेल्यांक आपल्या मेलेल्यांक मातयेक लावून दी. म्हणजे कितें, भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, सगळीं जी आसली ती इफेर्नान वचपाची आसली म्हणून जेजू ह्या संवसारान येयलो. म्हणटच जो कोण आपल्या मायच्या कुसव्यांतल्यान जल्मता, तो एक मेलेल्या भाशेन, तो स्पिरिच्युअली डेड म्हणटा ते भाशेन येता. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेजू जे आमचे पासत पुरसार केला ते आमी ताजेर बावर दवरता, तेन्ना आमी एक नवी रचना जाता. आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून त्या मनशाक सांगलें मेलेल्यांक मातयेक मेलेल्यांक लावून दी, तो म्हणटालो तुजो पाय एक स्पिरिच्युअली डेड मनीस आसा, तो मेलोलो मनीस आहा, म्हणटच तूं ताजे बरें कित्याक इतलो त्रास करता, इतले ताका तूं देवाचें उतर दी. तूं वचोन भायर देवाचें उतर परगट कर, दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दी, वचोन ही बरी खबर जेजूची सगळ्यांक सांग. पूण भाव भयणीनो, कितले फाटी आमी बरी खबर सांगचे सोदे आमी आमच्या संवसाराचें काम करून बुडल्या आनी आयज ना फाल्यां आमकां हे सगळो संवसार वचोन सोडून वेचें पडटलें. आनी तेन्ना आमचो संबंध घट ना जाल्यार आमी खंय वेतले, आमी इफेर्नान वेतले, कित्याक आमी केन्नाच जेजूचे बरोबर संबंध दवरूंक ना. देखून भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगता, ताका पयलो दवर म्हणटा आपल्या जिवितान, आमच्या जिवितान. जेन्ना ताजें उतर आनी पवित्र आत्म्याची आमी जेजूच्या राज्यान काम करता, तो आमचो पयलो नंबर 1 जाता आमच्या जिवितान, तेन्ना सगळें जें आमकां ह्या संवसारान जाय तें आमकां फावो जाता. मातवाचो 6:20 कितें म्हणटा, तो म्हणटा पयले तुमी राजाचें काम करात, पयलीं तुमी सोगींचें राज सोदात आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तुमकां मेळटल्यो. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या राज्यान जें आमकां करूंक जाय तें आमी करता, जेजूचे पाटलावदार जाता, आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, आमचो संबंध घट जाता, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता, देव आमकां कांयच फाल करिना, आमकां सगळें बरें दिता. आयज भाव भयणीनो, हे खेरीत भाशेन आयच्या शेवटच्या मनाचेर आमी नियाळ करूया. कितले फाटी लोक म्हणटा म्हाका भुरगीं ल्हान भुरगीं म्हजो घरकार म्हजी सर्वीस म्हजें व्हडलें पोजिशन म्हाका हांव इतलें काम करता, म्हजी पाय माय म्हाका इतलें काम पडलां संवसाराचें, म्हजी भाटां बेसां म्हाका हें रांदूंक जाय, तें रांदूंक जाय, म्हाका इतली सर्वीस करूंक जाय. हें सगळें तुमी करच्या पयलो आमचो संबंध जेजूशी घट करया. जेन्ना हो आमचो संबंध घट जातलो, तोच आमकां दाखयतलो कितें पयलें धरूंक जाय तें, कितें करूंक जाय तें, आनी तें केल्या उपरांत आमकां कसलेच त्रास येवचे ना. कित्याक जें आमकां सांगलां तें करपाक देव आमकां उक्तें करतलो आनी आमकां एके बरें धादोशी भाशेन आमच्यान तें काम करूंक जातलें. कित्याक तें आमकां देवान दिल्लें काम तें. हें सगळें करून आमकां कसलोच फायदो जाना. आमी आमचो आत्मो बिगाड जाल्यार, आमचो आत्मो आमी ह्या संवसारांतल्या वस्तूचेर दवरून आमचो आत्मो पिड्यार करीत जाल्यार कसलो फायदो भाव भयणीनो. देखून आयज
आमी आयज आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया, तें उतर आमी पाळूंक कोमेस करुया आनी हो समोन गोड धरून ही बरी खबर, हें शिवर्थमान दुसऱ्यांक परगट करून तांकां जेजूच्या राज्यांत आमंत्रण दिवपाक आयज ताना आमी सगळीं वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.